भोव मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कार्मेल किरण टीव्ही प्रोग्रामाच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत. आज एक आयतारचो दीस. तुमकां समेस्तांक हो दीस जावं दी देवाच्या मोगाचो, देवाच्या बेसांवांनी भरलेलो, संतोश असो आनी कुटुंबांत तुमच्या एकवटाचो दीस जावं दी म्हणून हांव मागतां. एक घडी भरून आयच्या दिसाचो नियाळ देवाच्या शब्दाचेर करूंक देव आमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी म्हणून एक घडी भर मागपडी मागया. मोगाचे न्हू, चेस्टर्टन म्हणलो एक नावाडीक बरयणार एक फावटी अशें बरयता, जेजून आमकां आमच्या शेजाऱ्यांचो मोग करूंक ताणें फरमायलां, तशेंच आमच्या दुस्मानांचोय मोग करूंक आमकां क्रिस्तांवांक फरमायलां. तो म्हणटा शेजारी आनी दुस्मान थोडे फावटी जेजू जाणा आसलो जावयेत ते एकच म्हणून. थोडे फावटी दुस्मान शेजारी, शेजारी दुस्मान जातात. तर आज आयच्या वाचपांत आमी जेजूच्या ह्या विशयांत जेजूच्या शब्दाचो
शब्द आयकूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू मातेवा प्रमाणे जेजूची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्याशी सांगूंक लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख ताचे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजें सांगात आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकां आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेक ही आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवार्थी वा सुंकागारा बरी ताका म्हणलें कोणू ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सारकी बांदून आसतलें. जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सारकी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदेगात. देवाचें उतार हें. हांव म्हाका देव समजतांक म्हणली सांगणी आमी सभारपणी आयकल्या. आमकां हेरांचे पडून वचोना, आमी आमचेच पळया. हेर कसलेय चलोवन दी. आमच्या शेजारा गलाटो जाता, बागील बंद कर. आमच्या गांवांत अन्याय जाता, म्हाका नाका हें काम. ते दुसरी पाद्री माद्री पळोवन दी. मुखाचे न्हू सडावत असली जावन आसात आमची चिन्नां आनी आमचो मनोभाव. आमकां कशें येता म्हणसर आमी पेल्यांक एक बोट दिवंक, एक हात दिवंक आनी तांच्या कश्टांत इल्लीशी जबाबदारी काणयोंक आमी फाटीं करता. आज जेजू आमकां हर एक क्रिस्तांव भाव भयणीक एक उल्लेख करता आनी सांगता, म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी, तुजेच पासून न्हय तुका क्रिस्तांव समृद्धीचें भाग मेळिल्लें. बगार जावच्याक समाजींत एक मीठ, एक दिवो. तुजे द्वारी संवसार बरो जायचो. तुका समाजींत जबाबदारी आसा. तुका समाजींत जबाबदारी आसा. तुवें बरें जायचंय पळय, पूण तुवें समाज बरी जावंक पेसाडी जाय. हो कायदो हर एका क्रिस्तांवाचो. सपाटपोटी हाचे भितर लक्ष आमी करता आनी देवा मुखार गुन्यांवकार जाता. आज व्हडल्या फेस्ताची तयाराय जावन आसा. फाल्यां आमी आंवकारबायेचें फेस्त, तिचो जल्मा दीस तुमचो जबाजूंक प्रयत्न करता आसा. हे घडये आमची काळजां आमच्या कुटुंबांत एकवटोवंक तें बेंजार केल्लें भात हाडून एक कणशी कशी आमी जावच्याक आनी आमी आमच्या जिणेंत यथेश्ट फळ दिवंक आनी ताचे वरवीं आमच्या कुटुंबाक बरें करूंक आमी चिंता. ते वाजबी जावन आसा, सुद्दाची गजाल ती जावन आसा. पूण आनी एक सत आमी आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक फावो की म्हाका आनी तुका समाजीतय कायदो आसा. समाज पाड जाल्या तर हांवूय कारां. म्हजी समाज पाड जाल्या तर थंयसर अत्याचार,
थंयसर लूट, थंयसर अन्याय, थंयसर अप्रामाणिकपण आसा तर हांव ही गुन्यांवकार, हांवें म्हज्या जबाबदारेचें काम हांवें करूं ना, देवान दिल्ली ती जबाबदारी हांवें घेवना, आनी त्या देखून म्हजे भोंवती आनीक एक हाडोक आसा. हांवें जेजूचो उजवाड हांवें दिवंक आसा. म्हजेच पयस मीस तें जावन आसा म्हज्या जिणेद्वारे, पूण जिणेद्वारे मात्र न्ही, म्हज्या कर्म्याद्वारे, म्हज्या उतरांद्वारे, म्हज्या प्रयत्नाद्वारे. जेजू म्हणटा खंयसर म्हजे नांवे दोग या तेग सांगाता जमतात थंय हांव आसा म्हणून. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देव आमकां सांगता एझेकियेल प्रवादीक, तुका हांवें राखोली नेमला, तुका हांवें राखोली नेमला. राखोली कितें करता? हर एक घडी तो राखूनच आसा, पळोवनच आसा. पयस जावन कशेंय म्हज्या तोटाक, म्हज्या धन्याक खंय बादाक जायत गी म्हणून. राखवलीच्या मतीन हेंच एकच ताच्या मतीन गुंता. आमी पळयलां सबार आमचे मंत्री भायर येता आसतना आमचे व्हडल्यो बंदुक्यो काडून ह्या सिक्रेट सर्विसाचे सांगता थंय पळोवनच आसात. खंयच्याय घडये म्हज्या धन्याक बादाक जायत गी, तो बादाक जायत जाल्यार हांव ताचे मदें येवन म्हजो जीव समेत दिवंक तयार आसा म्हणल्यार दैरान ते राखोली आपणाचो जीव हेरांक बादाक येनाशें ते तयार आसतात. जेजू आमकां सांगता तसलो जायचंय आमचो मनोभाव, तशें जायचंय आमचें जिवीत. कित्याक न्हयच आमचें बादाक जावचें फकत कुडी खातीर, बगार बादाक जाता आत्म्यांत. आमची समाज सदां कुसल्या पोर्नोग्राफी आनीक ड्रग एडिक्शन हें पूर आमच्या भोंवती आसा, पूण आमी ताचे विशयांत कितेंच आमकां पडोवंक वचूंक नासल्या बरी आमी दमता. आमच्या मोबायल फोनाचेर येता गज नातले सर्व, आनी आमची भुरगीं, आमची बाळां, आमचे शेत सांबार तरणाट ते पळयत आसतना आमी पळोवंक नासल्या बरी करता. तांकां इल्लो उजवाड दिवन मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, मोगाच्या पुता अशें न्हय आमचें जिवीत. आमकां सहज जालें न्हय तें, आमच्या बऱ्याक तें पडना, आमच्या मतीक कुसाडाय ती घालता. देखून तें आमी पयस दवरया, आतां न्हय तें म्हाका. देखून आमी तशें आमी आमच्या गडी भायर येवन हेरांच्या हितलांत आमी तांकां कुमो करूंक, तांच्या गरजांत, तांच्या कश्टांत आमी कुमो करूंक येना जाल्यार देवा मुखार आमी गुन्यांवकार आसा. कित्याक आमी कुडीचे गरजेक या कसलोय अपाय जालो तर आमी सदां तयार आसा. पूण आत्मीक आनी नैतीक धार्मीक जिणेक बादाक जाता आसतना आमी दोळे दमता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, न्हय गे आमची जबाबदारी. कुडीच्या गरजांनी कुडीचो अपाय येता. एक्सिडेंट जाले आमी त्या घरा जावन वय गी, एक्सिडेंट जालें गी, खाली गरज येता, तुका हॉस्पिटलाक गरज जाय गी, हें जालें गी, हो हार्ट एटॅक गी, ह्या आमी हॉस्पिटलाक. आमची मिनत आपूट जावन आसा, सुबीत जावन आसा. पूण कुडीचे अपाय, कुडीचे बादाक एकच न्हय, ताच्या बदलाक आत्मीक नैतीक बादाक आयच्या समाजींत ही कुसाडाय आमच्या भोंवती आसा. तर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करचो, ह्या एका रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणांत तुमी रावं नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा. परद्वार करिनाका, जीवशी मारिनाका, चोरिनाका, पेल्याची वस्तूची आशा करिनाका. सर्व पादेस ह्या निस्वार्थ मोगांत आटापतात. निस्वार्थ मोग न्हयच कुडीचे अपाय ह्या बादाक उरोवचे, बगार निस्वार्थ मोग निसावन हेरांक
देवाच्या वाटेन जबाबदारीन आमी आपोवचे. आमी जावन आसा राखोली त्या तोटाचे, आमी जावन आसा राखोली देवाच्या कुटुंबाचे. देखून जेजू आमकां सांगता, खंयसर तूं देखताय एकलो कश्टान पडटा म्हणजे सूख करून पडटा, ताका मोगान वचून ताका सांग. तूं आयकना जायत जाल्यार दोंगर भराय नाका. पूण सबारपोटी कितें करता, आमी कोणायक पयसल्यान कितें आमी देखता जाल्यार सगळ्या गांवार खबर करता. तें कितेंच समानय की आमी अन्याय करचें जावन आसा. कित्याक आमकां दोळ्यांनी देखिल्लें या कानांनी आयकल्लें संपूर्ण सत म्हणून आमी नेणाव. आमी त्या मनशा कडेन उलोवन, जेजू सांगच्या बरी त्या मनशा कडेन उलोवन पयल्लें, वय बाबा वय भयणी अशें घडलें गे तुका, अशें करचें सामानय म्हूण म्हाका बगता. ना ना म्हाका तशें घडोवंकूच ना. जावंक पुरो तर म्हाका सत कळटा. पूण घडलां तर आमी चिंतयेत तो व्यक्ती या ती व्यक्ती खंडी जावन मोगान सांगलें तर आमी सांगलें तें मानून घेवंक ती तयार आसतली. आयकना तर जेजू आमकां सांगता, तुजे संगी दोगां तेगांक तूं सांगता गे, तिका या ताका मान दिवंक आसचे व्यक्ती आनी सांगळे. तूं अशें वेताय, तूं कांय बरें न्ही, आमचें समाजीकी तुवें करचें तें बरें न्ही, ही वाट तुवें धरची समानय. आमी आसा तुजी संगी, दया करन त्या वाटेन वचनाका. तितलें धैर्य घेवंक, तितलें मोगान न्ही जावन आमी आसा तर मात तितलें धैर्य घेवंक आमकां सांगता. देखून आमी जेजू आमकां सांगता, घे सांगात तुजें सांगाता. तूं तांचेर तिका या त्या व्यक्तीक चड मोग आसूंक पुरो, चड अभिमान आसूंक पुरो. देखून तांचे उतारपणी ती आयकतली म्हळ्यार नांवान हेरांक तूं घे. आनी थंय आयकना तर इगर्ज मतेक तूं सांग, सभेक तूं सांग, इगर्जेच्या वडिलांक तूं सांग, हळे अशें घडोवन येता आमच्या इगर्जेंत, अशें घडटा फादर, तें आयकन तुमी पळया. पूण म्हाका हांवें सांगता तें केलें मोगाचें न्हू, तिसऱ्या संताक आनी कडेक तेंय जायना जाल्यार देवाच्या कुशे खालती मान घालून देवा तूं तिका पाव म्हणून मागोवंक जेजू आमचे हातून अपेक्षिता. तुमी मागात आनी तुमकां मेळटलें. जेजू म्हणटा तुमी सांगात मागलें तर खंडी जावन देव दितलो. नानगी आमच्या जिणेंत चरित्रेंत दाखले कितलेशे मनीस, खोटे मनीस मागण्या वरवीं बरें जालें, हेरांच्या मागण्या वरवीं. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ही सोबीतली साव आमी घेवया. आमची कुटुंबां आज बरीं करता आसतना पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबा भितर आमी सुबारपोटी आमच्या सूख मनोभावा वरवीं फोट साक्षांचेर तापोवन पाताक या सूख रात्र वेळार आमी सूख म्हणून हेरांक सगळ्यो खबरो केल्ल्याचें देवा मुखार आमी बोगसाणें मागय जाय, तांचे कडेन बोगसाणें मागय जाय. पूण आनी एके वटेन आमी सूख देखता आसतना दोळे धांपून आमकां त्या मनशाक कुमो करूंक वचनातल्या त्या घडयांकी आमी देवा मुखार सूख मानून घे जाय. कित्याक आमकां राखोली, आमकां हेरांचे मोगाचे जबाबदारी देवान आमकां दिल्या. तर तसली जबाबदारी आमी घेवया आनी आमचे भोंवती हर एक दीस कशें जेजूक उजवाड आमच्या जिणेद्वारी थांग हेरांक दिवंक सांगता तें आमी प्रयत्न करूंक आमी मुखार सरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगचनो पापाल विचार कार्मेल किरणाच्या 9व्या अंकड्याक तुमकां स्वागत. आमचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस ताच्या क्रांतिकारी शिकवणे खातीर नांवाडला. लोक तो कितें सांगता तें आयकूंक आतुरीत जाला आनी ह्या फुडां पापसाहेबाची शिकवण तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो 9वो अंकडो पापाल विचार आमी परगट करतले.
तुमचे अभिप्राय आमकां सांगा. आज देवाच्या उतरा विशीं पापा साहेब कितें म्हणटा तें आमी जाणा जावचें. पवित्र पुस्तक आमच्या धर्माचो पवित्र ग्रंथ. देवातावन प्रेरीत जाल्लो, मनशांनी तो बरयल्लो. देवाचें उतर म्हूण आमी मानून घेता आनी आमी तें वाचता. जावं पुरो सकाळीं, जावं पुरो सांजेर, तेरसा वेळार वा न्हिदोंक वेच्या पयलें, अशें मागची दस्तूर आमचें तें आसा. आतां आमच्या हातांनी मोबायल आसा जाल्ल्यान बायबल संबंदी ॲप्स मेळटात आनी आमकां पॉयंट करतना जाल्यार तें वाचूंक सुलभ जाता. दिसाक 5 मिनटां तरी बायबल वाचची संवय जायत्या थंय आसा. भोव अर्थ बरयत एक रीत आनी शेगूण म्हूण येता. सदां न्हीत बायबल वाचचें आनी ताचे तावन प्रेरीत जावचें. तुमचे थंय असली रीत ना जाल्यार तुमी सुरू करचें. मोतीन दवरा, इट्स नॉट टू लेट. इट्स नॉट टू लेट. आतां सवाल हें, बायबल वाचल्यार पुरो गी तें पाळी नाका गी. जायते फावटी बायबल वाचतना आमकां कितें फायद्याचें आसा तें आमी विंचता. हांवें म्हळें पापा साहेबाची शिकवणूक क्रांतिकारी आनी हाच्या की 100 वांट्यान जेजू क्रिस्ताची शिकवणूक क्रांतिकारी. समाजेंत एक रेवल्युशनरी तो. ताची शिकवण भोव क्रांतिकारी जावन आसली आनी असली शिकवणूक आमच्या काळार आमी वाचतना आमकां कितें गरजेचें आसा, फायद्याचें कितें तें आमी विंचता आनी तें पाळूंक प्रयत्न करता. हें सुलभ आसा तें आमी पाळचें. हें कश्ट आसा त्या देखून तें कोणशाक लोटचें. अशें आमचे गरजे तेकीत, आमच्या अभिरुचे तेकीत बायबल आमी वाचचो. आनी पापसाहेब म्हणटा अशें करच्यांत कांयच फायदो ना. बायबल वाचला म्हणजे एक मानसीक तृप्ती म्हाका आसत सोडल्यार ताचे तावन कसलोच अदमीक फायदो मेळना म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून देवाच्या उतराचो अर्थ बदली नासतना आसा तशें देवाचे कुशे प्रमाणें पाळच्याक आमचें तें खालतेपण आनी मागणें गरज म्हणटा पापा फ्रांसीस. बायबल वाचतना ताचो अर्थ समजून घेवंक आनी तो पाळोवंक 2 संगती गरजेच्यो. एक मागणें, दुसऱ्यान खालतेपण. पवित्र पुस्तकांत 10 कांबळ्यांतल्या वावरेड्यांची वपार आमकां कळीत आसा. थंयसर तो धनी तो तोटो घेणीक दिवन परगांवाक गेल्लो आनी तो पयणा उपरांत फाटीं आयिल्ल्या उपरांत घेण वसूल करचे खातीर पयलें आपणाच्या वकला लागीं तो साकरांक धाडटा, तांकां जिवेशी मारतात आनी उपरांत आपणाच्याच पुताक धाडटा आनी ताकाय ते जिवेशी मारतात. आनी ह्या एका वोपारीचेर पापा फ्रांसीस नियाळ दिवन तो म्हणटा. बायबलांतल्या फारिसेवां विशीं उलोवन पापा म्हणटा तांणी देवाचें उतर तांचें उतर कशें बदलिलें. देवाचें उतर म्हूण मानून घेवचें की तांचें उतर कशें बदलिलें आनी हर एकलो आपणाक कशें जाय तशें व्याख्यान दिवंक प्रयत्न करतालो. आनी ह्या क्रियेक तांणी वाचचे खातीर, तांचें उतर जिखचे खातीर धनियाच्या पुताक त्या मुखांत्र चित्रीत केल्ल्या जेजूक तांणी जिवेशी मारलो. पापा फ्रांसीस देवाचें उतर आमचें तें क्रियात्मक जावच्याक, क्रियाळ जावच्याक आनी फळबरीत जावच्याक 2 संगती दिता. ते जावन आसा मागणें. मागणें कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा मागणें देव म्हणून वळखूंक आमकां आदाराचें जाता. आमी मनशां आनी देव. त्या देखून ताच्या कृपेचेर हुंदोन जिवंक
आमकां मागणें आदाराचें जाता म्हणटा. दुसऱ्यान खलतेपण आमी कोण म्हणून आमकां समजयता आनी खलतेपण आमचे थंय आसो हंकार काडून उडोवंक आदाराचें जाता आनी त्या जाग्यार देवाचें उतर रोंबोवंक अवकाश करून दिता. भोव अर्थाबरीत शिकोवन पापा फ्रांसिसान आमकां दिवची, तर आनी मुखार देवाचें उतर आमी वाचता आसतना जावं पुरो वैयक्तीक रितीन जावं पुरो कुटुंबाच्या मागण्या वेळार वाचता आसतना तें मागण्याच्या स्पिरितान वाचूंक आनी खलतेपणान स्विकार करूंक आमी पेसाडया. तुमकां समेस्तांक बरें जावं. देव बरें करूं.